हे सुद्धा हांगा उपस्थित आसा. सुकूर गांवची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर, पेन्नादी फ्रांक पंचायतीचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, साल्वादोर दमोन, पेन्नादी फ्रांक आणि सुकूर तिनूय पंचायतीचे रिस्पेक्टेड पंचायत मेंबर, पर्वरी बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, सेक्रेटरी अशोक शेट्टी. आयज वातावरण एक वेगळ्या तरेचें पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी 2009 उगडास येता ती सुरवात केल्ली, पर्वरी रायझींग ही रोहन भाईच्या कल्पनेसून निर्माण जाल्लेली एक संस्था आणि ह्या संस्थेच्या मार्फत जी 2009 आणि आता 2026 हो जर काळ पळयलो जाल्यार पर्वरी रायझींग हे कितें काम करता आणि कोणा खातीर करता हे सगळें पळोवपाची गरज आसा. आयज खंयच्याच क्षेत्रांत जे लोकांक बेनिफीट मेळटा, जावं डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर उलयतलो जाल्यार खुबशे उलोवंक मेळटा. आयज आमी हांगा जर बसला, पर्वरी जिमखाना होय तेंच्या रोहन भाईच्या कल्पनेसून साकार जाल्लो एक मोठो आमकां पर्वरीच्या लोकांक अभिमानाचो प्रोजेक्ट आसा. सुकूर पंचायत हॉल जर घेतलो, पंचायत घेतली, हेवटेन साल्वादोर दमोन पंचायत ग्रावंड, तशेंच पेन्नादी फ्रांकान जायते प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर जे बरें आसपाक जाय, तितून साधन सुविधा जे आमकां मेडिकलान जे मेळपाक मेळटा, तशेंच पर्वरी जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळपाक जाय, हे सगळे हांगासर सगळो अभ्यास केल्लो आसा. आनी सांगपाक बरें दिसता की एक अभ्यासू हुशार असो आमकां पर्वरी मतदारसंघान आमदार मेळ्ळो आसा. स्तुती व्हडली करिना, पण ओवरऑल जर पळयले सगळ्या गोंयभर सबंद कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार ज्या तरेन काम करतात, जाल्यार म्हाका दिसता पर्वरीन जें काम जाता आनी पर्वरीन आमदार आपलो काम करता, तशें म्हाका तरी नजरेक खंयच येयना की अशें काम दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जालां कशें. आयज आमी हल्दोना सायडीची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, थंय भोंवप चालू आसा. थंय काम करता आसतना खुबशे समस्या, खुबशे लोकांचे विचार आयकोंक मेळटा. जे आमच्या पर्वरी मतदारसंघान तिसरो टर्म रोहन भाईचो, ह्या 3 टर्मान जे काम तेंच्यांनी केलां ते म्हाका दिसता हल्दोना जर 2 ब्रीज सोडले, ते बी मनोहर भाईच्या टायमार ब्रीज जाल्ले, कालवे ब्रीज आनी हल्दोना ब्रीज, ते जर सोडले जाल्यार म्हाका दिसता जी परिस्थिती कितल्या वर्सां हल्दोना मतदारसंघान आसा ती अजुनूय तशीच आसा. खुबशे लोक आमच्या पर्वरीचे उदाहरण दिता की तुमच्या पर्वरीत जशें डेव्हलपमेंट जाला तशें आमचें कित्याक जायना. तांकां हांवूच एक सांगता की आमदार तसो जाय, आमदाराक काम करपाची जिद्द आसपाक जाय. आनी हांव केन्नाय म्हणटा की आमदार हो आमचो व्यसनी. व्यसनी म्हणजे कितें? व्यसनां खूब तरेची आसता. सकाळी उठून मारपी ते व्यसन आसता, ते सांज पर्यंत मारतात. नांव घेयना कितें मारतात ते सगळ्यांक कळटा. पण आमदाराक व्यसना काम करपाचें, ताका काम करपाचें व्यसन आसा. आनी हे हांवें सुरवातीक 2009 जेन्ना सुरवात केल्या ती आज पर्यंत पळयता. स्वप्नीलाक आमी केन्ना केन्ना फकाणां करता, तूं मोठो कित्याक जायना काय म्हणून. स्वप्नील म्हणटा तुमी मोठो जावन दिता खंय, दीसभर आमदाराचे फोन, दीसभर हे कर ते कर, कामाच सोंपना, मोठो कसो जातलो. म्हणजे ही परिस्थिती आसा. स्वता सुशेगाद बसना आनी आमकांय सुशेगाद बसोंक दिना. जेन्ना सदींच म्हणटा ते की जेन्ना इलेक्शनाक बसलो, इलेक्ट जावन येयलो, तेन्ना जो कॅन्डिडेट इलेक्ट जावन येता तो घरचो कमी आनी लोकांचो चड. तेन्ना जेन्ना इलेक्ट जाता तेन्ना तुजी जबाबदारी वाडटा. आनी घरची जबाबदारी घेता आसतनाच सबंद गांवची जबाबदारी घेवची पडटा, वॉर्ड मेंबरान वॉर्डाची जबाबदारी घेवची पडटा आनी आमदारान सबंद कॉन्स्टिट्युन्सीची जबाबदारी घेवची पडटा.
झेडपीचो विशय. झेडपी म्हाका 2 पंचायती आहा, झेडपीनूय जबाबदारी घेवची पडटा. आणि जेन्ना आमदार, झेडपी, सरपंच आणि पंच मेंबर जेन्ना वांगडा काम करता तेन्नाच काम करपाक एक मजा मेळटा. आणि एकामेकाच्या सहाय्यान, एकामेकाच्या सपोर्टानूच गांवचे डेव्हलपमेंट, कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंट हे जाता. आणि आयज आमकां व्यासपीठाचेर पळोवपाक मेळटा सगळे एक्टीव असे आमदाराचे सगळे वांगडी हांगा व्यासपीठार मेळटा. आमदार काम करता आसतना सगळ्यांचे आमचे ताका सदींच पाठिंबो आसा. मॅडम सोनियान पॉलिटिकल थोडे विचार मांडले, सांगले तेणी आपल्या भाशणान की इतले बरे आमदार जर काम करता जाल्यार आमकां आमदार दुसरो कित्याक जाय. सद्या तरी इलेक्शनाचे लागीं दीस आसा आणि अशें कोणाच्याच तकलेन विचार येवचे ना की आमदार आनी दुसरो जाय म्हणून. काही आमदार जावपाची सपनां पळयतात, सपनां पळोवंकूय जाय, पण सपनां पळयता आसतना कामूय तितलें करपाक जाय. फकत आमदार बरें करता हे लोकां मदीं दाखोवपाक जाय. काही काँग्रेसचे लिडर आमदार जावपाची सपनां पळयता पण बरें काम करता हे लोकां मदीं फुड्यान तो केन्नाच विचार हाडिना. फकत बारीक सारीक गोश्टी, जर एखादो एक्सिडंट जालो, खंय चोरी जाली, खंय रस्त्यार एक कुत्रो सुद्दां जर मेलो जाल्यार ते असे लोक जे आसा असंतुश्ट लोक म्हणटा हेका, हे आमदाराक जबाबदार धरता. आयज ओवरऑल डेव्हलपमेंट हे सांगपाची गरज नाही, सगळ्यांच्या फुड्यान आसा. आणि सोंपयता आसतना इतलेंच सांगूंक शकता की रोहन भाईक जो येणारे इलेक्शन आहा ताका म्हाका दिसता आमी भोंवपाक सुद्दां दिवपाक जायना. ज्या तरेन तेणेन काम केलां, आयज आमची जबाबदारी आसा तेंच्या खातीर काम करपाची. आणि येणाऱ्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी जबाबदारी घेवन तांकां जे मार्जीन आमी फाटले फावट जे 22 दिल्ले हे मार्जीन वाडोवपा खातीर काम करपाक जाय. विजय निश्चित असल्या कारणान फकत आमकां मार्जीन वाडोवपाक जाय. आणि आमी सगळ्यांनी सिनियर सिटीजन, फाल्यां आमी सिनियर सिटीजन जाता, पण सिनियर सिटीजना कडेन जो एक्सपिरियन्स आसा, काम करपाची धमक आसा, इतलीं वर्सां ह्या संवसारान बरे वायट दीस आमच्या परस तुमी पळयल्ले आसा, तेन्ना वायट कितें आनी बरें कितें हें म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज पडना. आणि आमी जो आतां येणारो टायम आहा रोहन भाई खातीर थोडो टायम दिवया. तेंच्यांनी आमच्या खातीर खूब टायम दिल्लो आसा, खूब आमच्या खातीर काम केल्लें आसा, तेन्ना करया न्ही काम. बरे तरेचे विचार सगळ्यांनी मांडले, म्हजे विचार तुमी आयकले आणि बरे तरेन आयकून घेतल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. Thank you so much, sir. I now request our Minister and MLA, Mr. Rohan Kaute, to please share his insightful thoughts with us. The very dynamic Minister, Shri Rohan Kaute, round of applause. सगळ्यांना नमस्कार. A very good afternoon to one and all. How's the day been? This कसं आलं? सकाळच्यान आतापर्यंत कोणाक वाज आला तर हात वयर काढा आणि कोणाक आवडला ते हात वयर काढा. कोणाक सामकें आवडलें ते दोन्ही हात वयर काढा. थँक्यू. आज हांगा उपस्थित आमच्या ह्या कार्यक्रमाक वर्ल्ड सिटीजन सिनियर सिटीजन्स डे जो सेलिब्रेट करता त्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठार उपस्थित आमचे पेंदी फ्रांचे झेडपी मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी मेंबर बाब अमित आसनोडकर, सुकूरचे सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, पेंदी फ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे आमचे पंच मेंबर, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनीत परब, बाब अशोक शेट्टी, तशेंच हांगा जमिल्ले आमचे व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे ज्येश्ठ नागरीक तिनूय पंचायतीचे, तशेंच उपस्थित पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी म्हजे भाव आनी भयणीनो, पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हॅपी सिनियर सिटीजन डे. 21 ऑगस्टाक सिनियर सिटीजन डे मनयतात, पूण 21 ऑगस्ट मदलो वीक जाल्ल्यान आमी सगळ्यांनी थारायलें की आयतारा करुया म्हणून. सदांच आमी
गोंया नाल्यार सगळ्या कडेन पळयता आसतना महिलां खातीर महिला मोर्चा महिला दिन व्हड संख्येन सेलिब्रेट करता. फादर्स डे मदर्स डे हे सुरू जाले, ग्रँड पेरंट्स डे सुरू जाले आनी युवां खातीरूय वेगळे वेगळे प्रोग्राम जातात. पूण सदांच आमी ज्या लोकांनी आमच्या खातीर आपले लायफ आपल्या पर्यंत दिले, जे सॅक्रिफायसीस दिले स्वताचें घर उबारण्याक, जे सॅक्रिफायसीस कश्ट काडले भुरग्यांक उबार करपाक, जे सॅक्रिफायसीस केले समाजा खातीर योगदान दिता आसतना एखादी एज जशी फुडें वता तांकां एकदां सिनियर सिटीजनाक जाणीव जाता वा दिसता एखादी की आतां आमची समाजाक गरज आसा काय, आमी आतां सिनियर सिटीजन आमकां कोण पळोवपी आसा काय. आनी ताचे खातीर आमी एक येवजिल्लें की ह्या फावटी आमी सिनियर सिटीजन डे हें सेलिब्रेट करुया म्हणून. खूब क्षेत्रांतल्यान आमकां वेगळे वेगळे डिमांड येताले आनी जेन्ना आमकां एकदां मेळटात अशे लोक जे लायफान सिनियर सिटीजन जावन सुद्दां भुरग्यां प्रमाणे भुरग्यां कडेन वागता. आमच्याच बरोबर आमचें उदाहरण म्हणटा तो वेर्णेकर भाऊ, दिश्ट लागची न्ही ताका आयच्या दिसाक, पूण म्हणटा हांगाच खंय तरी आशिल्लो 82 इयर ओल्ड हांव सदांच म्हणटा यंगस्ट आमचो पंच मेंबर जाल्यार मिस्टर वेर्णेकर भाऊ. तो जोश तो स्पिरीट तो आमच्या बरोबर जो दवरता आमच्या एजी प्रमाणे आमकां कळत ना तो जाणटो म्हणून. आनी एकदां आमी त्या कडेन उलयता आसतना आमी मित्र कशे उलयतात माय म्हणटा वेर्णेकर भाऊ वायट धरनाका, एजी प्रमाणे आमी उलयता की तुवें तसोच उलयता म्हणून. मेन इम्पॉर्टंट इज एज वी सेलिब्रेट द होल वर्ल्ड सिनियर सिटीजन डे, एज वी विश यू ऑल, हांव डेफिनेटली मानता की आयचो दीस फक्त सिनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करपाचो न्हय, पूण तुमकां सगळ्यांक हे अर्पीत दिन जाणी जशें म्हणलें हांवें जे तुमी आज समाजाक शेप करपाक जो तुमी योगदान दिलां आनी तुमी जे परवरगी आपलें एक घर म्हणून जे फुडें व्हेलां ताच्या खातीर हो अर्पीत तुमच्या खातीर हो दीस. सो तुमच्या खातीर सगळ्यां कडेन एकूच हांव म्हणपी की परवरी तुमची काळजी घेता, परवरी कॅर्स फॉर यू, परवरी तुमकां रेस्पेक्ट दिता, परवरी रिस्पेक्ट्स यू आनी परवरकार आनी परवरी तुमच्या बरोबर उबे आसा, परवरी स्टँड्स विथ यू हें तुमकां सदांच मनान आसपाक जाय. आमदाराच्या नात्यान जशें संदीपान म्हणलें 2012च्यान आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा. एक 15 वर्सां एक 20 वर्सांचो एक प्लॅन घेवन सरिल्ले फुडें. आनी जेन्ना हल्दोणच्यान डिलिमिटेशन जालें तेन्ना परवरी मतदारसंघ वेगळो जालो, हल्दोणा मतदारसंघ वेगळो जालो. तेन्ना कठीणाई भरपूर आशिल्ल्यो आनी जेन्ना 2008-09 जेन्ना आमी भोंवपाक लागले तेन्ना एक लोकांक कळ्ळें की बेजीक कम्युनिटीज उदक जावं लायट जावं सिवरेज जावं गार्बेज जावं ह्यो सगळ्यो समस्या धरता आसतना रस्ते सुद्दां धरले जाल्यार खुबशे विशय उलोवपाचे आशिल्ले आनी ताचे खातीर तोडगो काडचो हाजेर विचारधारान लोकांचे एक आपले विचार आशिल्ले. ते आतां फुडें व्हरतले जाल्यार एक वाटेन डेव्हलपमेंट आमकां उलो करपाचो गरज आशिल्लो. सो आमी डेव्हलपमेंट केलो, बिल्डिंग्स केले, रोड्स केले, इन्फ्रास्ट्रक्चर केले, सगळें केलें. पूण मना काळजांतल्यान सगळ्यांक आमकां एकूच दिसतालें की समज आमचें एक खरें ट्रू डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार लोकांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ आमच्या लोकांची बरी वाडपाक जाय परवरी भागांत. आनी जेन्ना आमी क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणटा आमचे सिनियर सिटीजन काळजाच्या मदीं रावन आमी ते विचारधारा करपाक जाय ह्या विचारान आमी सदांच पावलां फुडें काडलीं. ताच्या खातीर जेन्ना आमी विचार केले फक्त हे डेव्हलपमेंट मागता तितलेंच न्ही, वता थंय ओपन स्पेस आशिल्ले, ओपन स्पेस एन्क्रोचमेंट जाताले, ओपन स्पेसार गार्बेज पडिल्ली आसताली, ओपन स्पेसार डेब्रीज पडिल्ली आसताली, ओपन स्पेस कॉरिनी नाका त्यो भानगड्यो जाताल्यो, पूण ओपन स्पेस केन्ना चिंतलेंच ना की कितें बरें करूंक मेळटा काय म्हणून. आनी तेन्ना आमी एक विचार केलो की आमी एक जागे अशे तयार करया ते सगळ्या समाजाचे सगळे व्यक्तींक जेन्ना आमकां थंय काम वापरूंक मेळटाच जाल्यार योग्य तरेन सिनियर सिटीजनाक मात सगळ्या कडेन वॉकिंग करपा जाय, एक्सरसायज करपा जाय, सोशलायज करपा जाय, हांसपा जाय, खेळपा जाय, हेल्दी रावपा जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली वॅल्यूड फील जावपा जाय जाल्यार तशें योग्य तरेन आमी एक जागे तयार करुया म्हणून. योगा पार्क सर्वीस रोडार हांव कितले जाण पावले ते जे पावना तांणी मुद्दाम रावंड मारचो. योगा पार्कार आमी योगा करपाची सुविधा दवरलीच पूण थंय एक बारीक प्रमाणान एक्युप्रेशर ट्रायल्स घाले. एक्युप्रेशर ट्रायल्स घाले कित्याक आमचे जे जाणटे आसात थंय वचचे, तांणी थंय काम आपले थंय पांय भोंवडावपाचे आनी सुरवात आपली दिसाची एक स्वताचो मुवमेंट आनी वेलनेस सांबाळपा खातीर करचे. नाना नानी पार्क केले. नाना नानी पार्क करता आसतना आज खुबशे नाना नानी वतात थंय कित्याक जशी जॉयंट फॅमिलीज वेगळ्यो वेगळ्यो जावंक लागल्यो जाणट्यांच्या आनी नातवांची रिलेशन कमी जावंक लागलें. वर्कींग पेरंट्स आशिल्ल्यान
तितलो रिलेशन न जाल्ल्याक ग्रँड पेरंट्सांक आपले नाता नातवांक घेवन तशेंच आपल्या मित्र मंडळीक मेळपा खातीर भायल्या सायडीक वचून एक्सरसायज कर, स्वताच्यो मेमरीज थंय तयार कर आनी ओल्ड मेमरीज आपल्यो याद करून आपल्या जाणटे नातवांक दिवप. ह्या जाग्याचेर नानी नातवांचे पार्क तयार केले. आज तुमी पर्वरी जिमखाना आसा. पर्वरी जिमखाना भितर सरता आसतना भायलो वॉकिंग ट्रॅक पळयलो जाल्यार तुमकां हो फक्त एक्सरसायज करपाक न्ही जाल्यार एक बरो जागो चलपाक, बरोबर रावपाक, एक्सरसायज करपाक, एकामेकांक मेळपाक हे विचारधारान केले. येता त्या दिसांनी तुमी टावन स्क्वेअर पळयतले. टावन स्क्वेअर म्हणटा तो प्रकल्प वन ऑफ अ कायंड नॉट ओन्ली इन गोवा बट इन द कंट्री. आनी येता खंय अभिमान दिसता सांगपाक आमच्या पर्वरी भागांत. ह्या हातूंतल्यान टावन स्क्वेअरान सगळ्यांक परत इंटरॅक्ट करप, पर्यटकांक थंय आसाच पण आमच्या लोकांक थंय येवन इंटरॅक्ट करप, आर्टिसन्स येवप, म्युझिशियन्स येवप, आपले लोकांनी येवन थंय स्वता आपले टॅलंट दाखोवप अशी एक बरो प्रकल्प थंय तयार करपाचे आमी घेतले. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ही येवजण काडटा आसतना आमी अस्नोडेच्यान उदक पावना आशिल्लें आनी आमी टेल एंडर आसतना म्हाका जाणटे सदांच सांगताले की आमकां उदक पावना, उदक येत ना, नळ सोडलो जाल्यार वारें येता, उदक येना म्हणून. आमी ते फक्त विशय घेवन बसले ना, ताजेर सोल्युशन काडपाचें काम केलें. आमी म्हणीत रावले ना हय आमी अस्नोडेच्यान फाटल्यान आसा टँकरूच धाडया तर रावले ना. आमी फुडें सरले आनी एक इनोवेटीव एक ड्रीम एक विजन आशिल्लें तें मनोहर भाई कडेन तेन्ना मांडलें. आनी तेन्ना दयानंद मांद्रेकर आमचे WID मिनिस्टर आशिल्ले. तेन्ना तो जागो पाठाराचेर तळें येवंक शकता जे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जातलेंच पण त्याच टायमार सगळे साधन सुविधान उदक जे सगळे म्हत्वाचे आसा, जी महिला घरांतली आसा तिका उदक सदांच जाय पडटा, किचनान जावं घरान जावं सगळ्या कडेन जावं, ताजेर भर घालून एक सुंदरशें स्टेट ऑफ आर्ट वॉटर रिजर्वर जेन्ना तयार केलो तातूंतल्यान पब्लीक एम्युनिटीजूय तयार केल्यो आनी थंय पब्लीक एम्युनिटीज तयार करता आसतना परत हेल्थ आनी वेलबिंग ऑफ द सिटिजन्स ही काळजी घेतली. आज सांजचे वतकर केन्नाय खूब आनंद जाता. आनंद जाता कित्याक ज्या तरेन सगळी तरेची सिनियर सिटीजन, भुरगीं, युवा, महिला सगळीं येता. It is not only a part for people to come and exercise and be there, but it is a part of people to feel that Porvorim is theirs, these places theirs, they are owning that particular place, and ते quality of life जे आमकां विचारां आशिल्ले ते आमी दिवपाक पावले. खंय ना खंय आपले सगळे जे मेंबर आसा जे सदांच काम करीत आशिल्ले तांकां आज मना काळजांतल्यान बरें दिसता की आमी खंय ना जाल्यार खंय समाजा खातीर एक बरे प्रोजेक्ट काडून आमी फुडें पावले म्हणून. आनी फेसिलिटीज फक्त काडल्यो म्हणून तातूंत फक्त कम्युनिटी केअरिंग अशें जायना, तातूंत एक ह्युमन टचूय जाय पडटा, तातूंत एक फरक पडटा. आनी तो ह्युमन टच जेन्ना म्हणटात समाजांतले जे लोक जाणटे सुद्दां आसा ते सुद्दां जेन्ना समाजाक योगदान दिता तेन्ना आमी ते ज्येश्ठ नागरीक म्हणून डॉक्टर हेदे आज समज धरलो ताजो सुद्दां इनिशिएटीव आनी तांच्या वांगड्यांचो इनिशिएटीव खूब म्हत्वाचो. तांणी म्हणलें एकूच, जाणटे जाले म्हणजे लेस एक्टीव न्हय, जाणटे जाले म्हणजे लेस रिलेवंट न्हय आनी जाणटे जाले म्हणून लेस कनेक्टेड न्हय. तांणी सारकें ऑपोजीट करून दाखयलें. आमचे आज हेच दोतोर हेदे पिरियॉडिकल हेल्थ कॅम्प जाणट्यांक करता. दोतोर हेदे आनी ताचे वांगडी ज्येश्ठ नागरीक सगळ्या लोकांक जाता इतले जाणट्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो प्रयत्न आसा आमकां आमचो तांकां सदांच तेंको आसताच. पूण तांणी जे लायफ टायम ऑफ एक्सपिरियन्स, विजडम आनी स्टोरीज तांचे कडेन आसा ते शेअर जेन्ना करता आमकांय तातूंतल्यान आयकुपाक आनी फुडें वता आसतना विचारधारा व्हरपाक आमकांय बरें पडटा. ताजे खातीर हें येवजून आमी वी आर ऑल्सो कमिटेड टू द हेल्थ ऑफ आवर सिनियर सिटीजन्स. आय कॅम्प केले, जनरल कॅम्प्स केले आनी हेल्थ कॅअर मोर एक्सेसिबल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जेन्ना मोबिलिटी जेन्ना त्रास जाता, व्हिलचॅर जावं, वॉकर्स जावं, जे मेडिकल इक्विपमेंट जाय ते मेडिकल इक्विपमेंट जातूंतल्यान एक मनशाच्या स्वता सशक्त जावपाक, इंडिपेंडंट रावपाक आनी डिग्निटीन फुडें वचपाक जे ताका जाय पडटा आज आमचे ट्रस्टा तर्फे आमी सगळे तातूंतले फॅसिलिटीज दवरिल्ले आसा जातूंतल्यान तुमकां जाय तेन्ना उलो मारलो जाल्यार ह्यो सुविधा तुमकां मेळटाच. पूण जेन्ना जेन्ना तुमकां मेडिकलान वचचें पडटा आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां थंय जाय पडटा की दोतोराची सुविधा सारकी मेळना, एक उल्याचेर आमचे 2 लोक फक्त तेंच काम करपाक आसता जातूंतल्यान तुमकां मेडिकल फॅसिलिटीज मेळटा आसतना कांयच कमी जावचें ना. हें उतर जें आमी दिल्लें तें आज करून दाखयल्लें आसा. हेल्थ सेंटर हांगा केन्ना नाशिल्लें, आल्दोना आशिल्लें. ह्यो गजाल्यो तुमकां याद कित्याक करून दिता, एकदां आमी सकाळीं पेपर वाचता, एकदां प्रुडंट पळयता आनी खंयची मिडिया पळयता आनी आपली विचार एकदां चिंतता की आमी पर्वरी कितें केलां तें एकदां याद जायना. आल्दोना आसतना आमकां आल्दोना वचचें पडटालें NOC घेवपाक. आज संदीप जेन्ना आल्दोना भोंवता कितल्योश्योच समस्या याद येतात, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत न्ही बट क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ अ कॉमन पर्सन. आनी ते जेन्ना तरतूद काडून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी हांगा 12 वर्सां काय 14 वर्सां पयलीं आमी हेल्थ सेंटर पर्वरी ओपन केलें.
हेल्थ सेंटर फक्त ओपन करून जालें ना, आमी फ्री मेडिसिन्सूय थंय दवरल्यो आनी आज तुमकां सांगपाक खूब उमेद जाता की एक नवें, आय वुडंट कॉल इट अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर, बट आय वूड कॉल इट अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हेल्थ, जे बाब विश्वजीत राणेन आमकां आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले, ते पर्वरी उबारता आसतना नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत रेडी जातले. तातूंतल्यान फिजिओथेरपी आनी किडनी खातीर डायलिसीस युनिट बऱ्या तरेन आमी उबारणी हे तातूंत प्रकल्प घेतिल्ले आसा. बाकीचे ट्रॉमा, गायनेक, पिडियाट्रीक, नॉर्मल ओपीडी सगळ्यो दवरल्यात. तातूंत जेनरीक मेडिसीन आनी नॉर्मल मेडिसीन हाजेंय दवरलां, एलोपॅथी आनी दुसरी जेनरीक मेडिसिनाचेर. पूण ही काळजी घेता आसतना परत the center of our mind is the senior citizens who have played a commendable role in the whole part where we have been there. आणि आता हे सगळे म्हणटा आसतना तुमकां दिसत की हे स्मॉल इनिशिएटिव्स कितें उलयता काय म्हणून, पूण ज्या मनशाक लागता ताका हे ल्हान न्हय. एक वॉकिंग ट्रॅक कोणाक जाय ताका सकाळी मेळटा मॉर्निंग ऑफ कंपेनियनशीप. आय कॅम्प कोणाक जाय ताका मेळटा जॉय ऑफ सीइंग हिज ग्रँड चिल्ड्रन व्हेरी क्लियरली अगेन. एक व्हीलचेअर कोणाक जाय ताका म्हणटा की आपूण घरांतल्यान आज भायर सरूंक शकता. आणि हेल्थ कॅम्प जेन्ना सांगता आमी रिएश्युअर करता फॅमिलीक ते तुजें आरोग्य पळोवपाक आमी फाटल्यान सदोदीत आसा. तुमी तुमची काळजी घेता आसतना आमी आसतले हे धरून तुमी फुडें वचा, कांय तुमी भिवपाची गरज ना म्हणून. आणि पार्क जेन्ना आमी प्रोवायड करतात तेन्ना पार्काच्या माध्यमांतल्यान आमी जाणट्यांक फक्त उलो मारतात की तुमी जेन्ना बसतात, हांसतात आनी म्हणटात आय बिलॉंग हियर. This is the Porvorim we always wanted to build, and this is the Porvorim which we are building. A Porvori where our children have opportunities, where our working population has the infrastructure it needs, and where our senior citizens feel respected, cared, and very importantly included. ताच्या खातीर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आज आमच्या सिनियर सिटीजनांक दाखयतात, इट इज नॉट चॅरिटी, इट इज ग्रॅटिट्यूड. तुम्ही तुमचे सगळे जीवन तुमची फॅमिली उबारण्याक केली, तुम्ही सगळे तुमचे सॅक्रिफायसीस जे केले, काम कष्ट केले, तुम्ही भुरग्यांक वाडयली, तुमची घरां बांदली आनी समाजा खातीर योगदान केले. आज हो तुमचो दीस तुमकां दाखोवपाक की वी केअर फॉर यू म्हणून सांगपा खातीर. आनी ऑन दीस पर्टिक्युलर सिनियर डे, सिटिझन्स डे, वी ऑल मेक अ व्हेरी सिंपल कमिटमेंट. वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स अ Porvorim that is healthier, safer, more accessible and more connected for every generation. आणि सगळ्या भुरग्यांक हांगा जे आसात तांकां उपस्थित तांकां एकूच उलो मारूंक सोदता की जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां तुमी रेस्पेक्ट करात, कित्याक रिस्पेक्टींग द सिनियर सिटीजन्स इज नॉट एन ओल्ड फॅशन्ड व्हॅल्यू, इट इज द फावंडेशन ऑफ अ व्हेरी गुड सोसायटी. आमी सगळे जाण मेळून आमच्या सिनियर सिटीजन केन्नाच एकटे आसचे ना, केन्नाच तांकां दिसचें ना की आमी तांकां विसरले म्हणून, आनी केन्नाच आमी तांचे याद तांकां विसरूंक दिवचें ना की तांचें जें कंट्रिब्युशन सोसायटी खातीर केल्लें आसा तें सदांच म्हत्वाचें आसा. हे विचार घेवन आमी फुडें वतले. आनी ताच्या खातीर तुमी केन्नाच ह्या आसतना तुमी फाटल्यान तुमचें कंट्रिब्युशन जें तुमी दिल्लें आसा तुमच्या फाटल्यान ना, तुमचें कंट्रिब्युशन तुमच्या बरोबर आसा. तुमचें जें ज्ञान, योर विजडम हॅज बीन आवर स्ट्रेंथ, your experience has always been our guide, and your blessings have always been our inspiration. On behalf of the people of Porvorim and on behalf of all our elected members here, I wish each one of you good health, happiness, dignity, and many more years of laughter and togetherness. तुमकां सगळ्यांक हॅपी सिनियर सिटीजन डे म्हणटा. आनी तशीच पर्वरी बांदून घेवया जी सगळे पर्वरकार जे आसात आनी सगळे जनरेशनाचे लोक आसात ते प्राऊडली म्हणूंक शकता की पर्वरी म्हजें घर, ही म्हजी कम्युनिटी, आनी पर्वरी आनी पर्वरकार केअर फॉर मी. हे सांगून तुमचे म्हजे 2 शब्द उलयता, सोंपयता. थँक्यू. जय हिंद, जय गोवा. आनी सोंपच्या पयलीं एकूच लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आमचो शेल्डन मेमरी कॅफे ज्याणे हांगा येवन जे पूर्ण तरेन आपलें प्रेजेंटेशन दिता आसतना आमी एक परत प्रोग्राम केल्लो. ताणें आपले बरो सांगता तुमकां आयची युवा तुमकां दिसता फक्त कॅरियर मायंडेड आसता म्हणून. ताच्या घरांतल्यान ताच्या फॅमिलींतल्यान जाल्ली गजाल आनी ती गोश्ट ताणें जी शिकलो, ताणें एक बरो सॅलरी आनी बरी पगार मेळपी बोटी वयलो मर्चंट नेवी आनी तातूंतलो आशिल्लो भुरगो ते जॉब सोडून आज मेमरी कॅफे सारकेली संस्था सुरवात करून फुडें वता आसतना ताका एकूच हेतू आसा जे आमी ताचे बरोबर रावन करतात की ताका जाय की आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजनचें हास्य आसचें. डेमेन्शिया, अल्झायमर असले डिजीज आसा ते टॅकल करता आसतना तुमकां फुडें कशें काडचें, तुमचें तें वय फुडें बरें कशें वचचें हे विचारधारान जेन्ना करता ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणी एक बरो उपक्रम जो उबारला तो पर्वरी रायजिंगान आमी पूर्ण पंचायतींनी हांव ताच्या बरोबर सदोदीत आसा टू हेल्प हिम
make things better for not only people of Porvorim but for the people of Goa. कित्याक एक आसा भुरगे जाणटे जाता, धाकटी भुरगीं केन्ना व्हडलीं जालीं आमकां कळत ना हें म्हणटा, आनी व्हडलीं भुरगीं जाणटीं केन्ना जालीं तेन्ना कळत ना. आनी जाणटेपणान याद जाता दोनूच गोश्टी, आपूण भुरगेपणान हें मात करून पावलो ना म्हणून, आनी दुसरें आपूण एक करतलो आशिल्लो म्हणून. पूण एक वता आसतना हाच्या तकलेन घेवन बसात की एज इज नेवर अ बॅरियर, इट इज ओन्ली अ नंबर. हांव कचाक गेल्लो गुजरात, ते वाऱ्या वयल्यान कितें म्हणटात पॅराग्लायडींग काय कितें ते बसप हाचेर चेराचेर आनी ते वयर वता आनी सकयल देंवता, म्हणजे विमान कशें वता. हांव थंय लायनीन रावले जाल्यार एक जाणटी बायल गेली, बसली आनी बरी करून सारकी देंवली. She was truly an inspiration that day. 91-year-old lady wanting to do adventure, having back problem. दोन्ही भुरग्यांनी उबारून तिका तिचेर घालें. She wanted to do every thrill and adventure of her life before she calls it a day. And she did it. म्हणून एक मनान आयलें की नंबर इज ओन्ली इन द मायंड. आमी फुडें वचपाची क्षमता दवरता, शेवटी आमी सदांच म्हण आसा, द बॉडी लिसन्स टू वॉट युअर मायंड सेज. तूं सकाळीं उठलो आनी म्हणलें म्हाका बरें दिसना, तूं खरेंच तुका बरेंच दिसचें ना. पूण सकाळीं उठलो आनी कितेंय बरें दिसना, तुवें म्हणलें की म्हाका बरें दिसता, हांव आज सगळें करतलो जें भुरगें आसतना करतलो. तुमकां पळयतलें ते 2-3 दिसां भितर तुमी तेंच करूंक लागतले जें तुमी युवा आसतना करतले. शेवटी इट इज मायंड ओवर द बॉडी. हें तुमी सगळें वता आसतना घेवन वतले अशें उलो मारता. आयच्या दिसाचे तुका सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Shri Rohan County, you spoke from your heart. Porvorim, you can do it much louder. Come along, give your very own minister a round of applause. Thank you very much, sir, Rohan County. Kushi. I now request Penade France Sarpanch, Mr. Swapnil Sodalkar, to please give the vote of thanks. सगळ्यांक नमस्कार करता. आयचो जो पर्वरीम रायझींग हेंच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या वर्ल्ड सिनियर सिटीजन डेच्या प्रोग्रामाक आयज म्हाका दिसता आयज सोंपपाच्या मार्गार पावलेलो आसा. ह्या प्रोग्रामाक व्यासपीठार उपस्थित आसा पर्वरचे आमचे लाडके आमदार, तशेंच गोवा राज्याचे टुरिजम, IT, प्रिंटींग आनी स्टेशनरी मिनिस्टर माननीय श्री रोहन सर, हेचे हांव चडांत चड हो प्रोग्राम आयज आयोजीत केला म्हणून तेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणेन जें कार्य आयज पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें केलां तें कार्य तुमी पळयलात आसतलें. आनी परत एकदां अशेंच कार्य हें फुडें व्हरचें अशें तेजे कडेन मागता आनी तुमचो आशिर्वाद सदांच ताका आसतलो, हितून कांय दुबाव ना. देव बरें करूं सर. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा पेनद फ्रांसचो ZP तशेंच म्हाजो मित्र संदीप साळगांवकर हेची उपस्थिती, तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सुकूरचो ZP अमित अस्तोडकर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो पर्वरचो विनीत परब, हेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या वाठाराची लाडकी सरपंच पेडणेकार, हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच उपस्थित आसलेले सगळे व्यासपीठार हेर मानेस पंच मेंबर तिनूय पंचायतीचे सुकूर, साल्वादोर दो मुंद आनी पेनद फ्रांक हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा जे आयज उपस्थिती लाभलेली आसा आमकां जे सिनियर सिटीजन, तांकां चडांत चड पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच उपस्थित आसलेले सगळे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया, तशेंच उपस्थित आसलेले सगळे हेर मानेस जे प्रोग्राम उपस्थित आसा तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा जे सगळे ऑर्गनायझर, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणून आयचो हो प्रोग्राम हांव काबार म्हणून जाहीर करता. देव बरें करूं. थँक्यू. Very good. Well, ladies and gentlemen, I'm going to ask our kind dignitaries to do what the Gen Zs do. Our dignitaries, can we have you please join us? We want a group photograph, everybody. So nice to show your beautiful, beautiful teeth. Yes, wherever you are, but please stand up so we have a group.
सगळ्यांनी पुढे येऊन बाई मागच्या फाटी तुम्ही फाटी चला मागची फाटी चला So yes, just come together so we don't have any gaps. Thank you very much. Don't worry, our cameraman can gather everybody in this मागच्या फाटी picture. भाऊ घ्या मध्ये त्याचे कॅन्डिडेट तो घेता Yes, please gather up together. Thank you very much. Okay. First we'll have a photograph and then I want to see some movements from everybody. But yes, अच्छा फाटी झाली पोलीस कलर फाटी 1, 2 and 3. Smile everybody. Give us your broad smile. 3 cheers to Portori. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Give me some shivering hands for the dance, everybody. This is for you and you're wonderful. Now give yourselves a round of applause. Well, ladies and gentlemen,